मावशी पंचायत क्षेत्रातल्या नागवे रेडीघाट रस्त्या कुशीक लोक कोयर हाडून उडयताले आणि हो कोयर भटकी गोरवां जनावरां येवन खाताली। ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारित केल्ली। मावशी पंचायतीन दखल घेऊन मंगळाराक हो कोयर उखलपाक सुरवात केल्या। लोकांनी मेळत थंय कोयर उडोवचो न्ही अशें आवाहन मावशी पंचायतीचो सचिव संदीप हळ्याळी हाणें केल्या। कोयराच्या वासान रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जातालो, कुशिल्ल्या कोयराच्यो घाणी मारताल्यो। आता हो कोयर काडटात, उपरांत ह्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले आणि कोयर उडोवप्यांचेर नजर दवरून तांचेर कारवाय करतले अशें पंचायतीन सांगला। आयज तुमी आतां पळयलां आसतलें हांगासर हो ब्लॅक स्पॉट जावन पडलेलो आसा। हांगासर एक कचरो आसा हांगासर आनी एवरी टायम आमकां मेसेज आसता हायर ऑफिसरा कडल्यान म्हणल्यार की आमचे MLA मॅडम तेंचे म्हाका एवरी आल्टरनेट डेज हांगासर आमकां विचारतात, मेसेज येता सरपंचाक किंवा आमकां सांगतात की तुमी ब्लॅक स्पॉट कितें करता। सो आयज आमी हांगा कामगारांक आमच्या लावन हांगासर आयज आमी ब्लॅक स्पॉट क्लियर केला, कंप्लीट क्लियर करून घेतला ब्लॅक स्पॉट हो। तशेंच हांव सगळ्यान पयलीं आव्हान करपाक सोदतां, पब्लिकाक अपील करता, आमच्या लोकल मावशी पंचायती आसा ते एज वेल एज हांगाचे जे ट्रॅव्हलर्स आसात गोंयापेच्यान ते आमी टेस्ट करूं शकना कोण उडयता म्हणून, पूण आमचे प्लान चालू आसा की तुमकां पब्लिका आव्हान हें करून सांगता की तुमी हांगासर जबाबदारी घेवन उडोवं नाकात। आमचे मावशी पंचायत आमी सुको कचरो आमी ऑलरेडी व्हरपाक स्टार्ट केला। इवन सॅनिटरी पॅड डायपर आमी बरे इनिशिएटीव घेतल्या, थंयसरूय आमी एलिमिनेट करून उडयला ते आतां उरला हो लोकल हांगा जो कितें येतात ते तांकां इजी दिसता म्हणटा हांगा उडयतात। पूण हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की इजी दिसता हांगा उडोवं नाका, थंयच दवरा। आमचे लोक व्हरपाक येतले व्हरतात थंयसर, तेन्ना मातशें आमकां कोऑपरेट करपाचें, कित्याक आमचेरूय प्रेशर आसता। एवरी टायम आमी हांगासर सदांच क्लीन करूं शकना, आयज करता फाल्यां 2 दिसां परत आसता हांगासर, परत आमी क्लीन करता, एवरी टायम तेच जाता। सेकंड थिंग आमी मेजर घेवपाक सोदता हांगासर वेरी शॉर्ट CCTV घालपाक सोदता आमी घेतलो, पूण CCTV हें सोल्युशन न्ही। एवरी टायम CCTV घालता ताचे दंड्या कितें रावना, फायन घालतलेच आमी, स्ट्रीट रावतलेच। त्यापेक्षा बेस्ट लोकांनी आपूण कोऑपरेट करून, जशें आमकां सॅनिटरी पॅड डायपर्साक जशें लोकांनी कोऑपरेशन दिलां, ह्याच लोकांनी हांव परत रिक्वेस्ट मागता की अशेंच कोऑपरेशन हांगासर दिया आनी जशें सॅनिटरी पॅड डायपर्स प्रॉब्लम आमी एलिमिनेट केलो तसोच हो ब्लॅक स्पॉट आमी एलिमिनेट करतले। हो दिसा तुमचें कोऑपरेट करतले अशें दवरता आनी देव बरें। सध्या आमी नागवे रेडीघाट हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की 2 दीस पयलीं ह्या परिसरान कचऱ्याचे ढीग आसलेले आनी तेका लागून जी हांगासर भटकी जनावरां आनी रानटी जनावरां आसा हे कचऱ्याचे उपद्रव करताले आनी जो कचरो आहा तो हांगा थंय उडयताले आनी हो जो परिसर आसा तो दूशीत जालेलो आनी सगळे घाण मारताली। आनी ह्या संदर्भाची बातमी आमच्या गोमंतक टीव्हीन जेन्ना प्रसिद्धी केली, हेजी तातडीन पंचायतीन दखल घेवन आज मंगळारा सकाळच्यान साफसफाई करपाची काम सुरू केलेलें आसा। ह्यो जो परिसर आसा तो मेन पणजे वाळपे रस्तो आसा आनी हांगासर मोठ्या प्रमाणान वाहतूक जाता आनी हांगासर रस्ते येता वयता वास खूब येता। हांगासर सद्या आतां म्युनिसिपालिटी आसूं जर पंचायत आसूं घराघरांतलो सुको वोलो कचरो व्हरपाची सोय केलेली आसा, पूण कांय अनवळखी मनीस आसा ते कर चुकोवपा खातीर हांगासर रस्त्याच्या सायडीक कचरो हाडून उडयता आनी ह्यो जो जागो आहा तो दूशीत करता। आमकां आतां जेन्ना आमी सरपंच आनी कडेन उलयले तेन्ना अशें आयकून येयलें की सद्या ह्या परिसरान साफसफाई जाल्या नंतर फाल्यांच्यान हांगासर रोखडोच हांगासर CCTV बसयल्ली वयतली आनी जो कोण हांगासर कचरो उडयता तेंची नजर आसतली आनी तेंचेर सक्त कारवाई केली गेली वयतली अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।